जेजून आमकां कळयलां की आपूण न्हय पूण बाप ताचे सोबें जियेता, तो ताचे उद्देशी उलयता आनी सगल्यो कर्तुत्वां कोत्ता. आनी हे परी आमचेय सोबें तशेंच घडटलें. जेन्ना आमी जेजूक एकवटून जियेतले तेन्ना आमी न्हय पूण बापाचो पवित्र आत्मो आमचे सोबें येवन जेजू उद्देशी आमचे बरोबर हें सगळें करतलो. कित्याक आमी जेजूचे कुडीचे सांदे. तर प्रत्येक जाण आमी वेगवेगळे कार्य ताचे कोत्तेल्या आनी बरोबर ह्या संवसारांत आमी ताका हाजीर कोत्तेल्या. हें वातिकान दुसऱ्या सभेंत परगट केल्लें एका डिक्रीन. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी पयल्या वाचपान पळयता पेद्रू आनी बार्नाबास जेन्ना ते वावुरतात तेन्ना देव तांचे सोबें पवित्र आत्म्याच्या आसण्यांत ही विजमितां घडटा. तो आर जाल्लो मनीस ताचे मदें तो भावार्थ तो उत्पन्न करता आनी पावल ताका पळयता म्हणटा ताचे मदें आसा भावार्थ, उठ आनी चल. तो उठटा. हे विस्मीत पळोवन ते सगळे थटकतात आनी हे देवूच म्हणून, कोण देव? तांचे देव हांचे मदें हांगसर हाजीर आसात म्हणून तांची ते भोजोंक सोदतात हांगा. पूण ते म्हणटात ना, अशें करिनाकात. आमी फकत सादे मनीस, आमचे मदें कांय व्हडलें ना, पूण देव जो आमचे सोबें आसा तो हें सगळें करता आनी ताका आमी महिमा दिवंक जाय. हेच भाशेन आमी सगळ्यांनी जो वावर आमी कोत्ता, जितली आमी खालती जातल्या तितलो देव आमचे सोबें अदीक वावर कोत्तलो, अदीक विस्मितां कोत्तलो. पूण आमी आमचें तें घेवंक फावना. फकत देवाक महिमा वाखाणणी आनी ताका आर्गां दीत रावंक जाय. तर हे भाशेन आमचें जिवीत सारच्याक भयणीनो आनी भावनो, आमी सदांच ताका हाजीर जावंक जाय. हाजीर जावंक जाय जाल्यार आमची प्रॅक्टीस आसूंक जाय. प्रॅक्टीस ना जाल्यार कांयच जायना. तर दर दिसा आमी न्हिदतना जी आमची न्हिदेची वरां आसात ती मागण्याची वरां आमच्यान करूंक जातात. सुरवातेक आमी ताका एकवटून न्हिदोंक गेलीं की ना, तो आमचे सोबें रातभर वावुरता आनी सकाळीं उठली की ताका एकवटून उठपाचें. आनी हे भाशेन ही 4, 5, 6, 7, 8 वरां आमची न्हिदेची खरी, पूण मागण्याची जावन बाकीची वरां जी 24 वरां आसात उरलेलीं ती आमी जेजूच्या एकवटान सारूंक जातली. कित्याक जशे भाशेन आमी मोबायलाचे ती बॅटरी चार्ज करता आनी मागीर दीसभर आमी वापरता, तेच भाशेन आमी ताच्या एकवटान सगळो वावर करूंक लागतल्या. आमची उतरां, आमच्यो कन्यो, आमची चाल ताची जातली. पूण आमी कशे भाशेन जियेतल्या? खालतेकायेन दुलोब आनी ल्हानवीक काळजाचो तो. तर आमी ती भाशेन जियेत तर तो आमचे सोबें बाकीचें सगळें करूंक जाय. तें सोंपेपणें कोत्तलो. कित्याक ताणें आमकां सांगलां, म्हजें जूं घेवंक सोंपें आनी व्हांवूंक व्हडू म्हजें ओजें. तर आमी सगळीं जाणां आमचे हात अशें उंटेन दवरया. थोडो वगत आमचें हें मागणें प्रॅक्टीस करुया. कशे भाशेन ताणें आमकां सांगलां ते भाशेन आमी प्रयत्न करुया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे सोबें येता आनी सुस्कार भायर सरतना आमी ताचे सोबें रावया. म्हजे सोबें रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सोबें रिगून रावतां. ही भाशेन प्रॅक्टीस केले म्हणटच जाणो जायात की आमचे कुडींतूच न्हय पूण आमच्या मनांत आनी आत्म्यांत जेजू भरोन येता. आनी सगळें आमचे भितर आहा तितलें ताचें सोबें आसा तें ताचें सोबें आमी सुस्कार भायर सोडटना ताच्या नांवान दवरया. आनी ताच्या नांवान दवरलें की ना आमकां तातूंतली सुटका मेळटलीच. आनी हे भाशेन ताचें सोबें आमचो समन्वय, इंटिग्रेशन अदीक कुडी, मना आनी आत्म्याच्या पांवड्यार घडोवन येतलें. जेजू आर्गां दिन वाचतुका, कित्याक तुवें आमकां एक कुरपेन तुजें भरून आमचें जिवीत तुका ओपून दिवंक मदत केलेली आसा. आमी तुका शरणा येता.